वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान राजकीय घडामोडीक ओतो आयला। राजकारणाची पानां पलटता तशे तशे फुडारी पक्ष बदलपाक लागल्यात। भाजपान सध्या बंडाचे वारे नेटान चालू आसा। त्या भायर हेर उमेदवार प्रचार करता आसतना वेंचणूक आयोग नेटान तयारेक लागला। माद्रेची भाजपाची तिकेट सध्याचो आमदार दयानंद सोपटेक गेल्ल्यान भाजपाचो वडेगात फुडारी आनी आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान भाजपाक राम केला। मुख्यमंत्री आसतना जे प्रकल्प ताणें माद्र्या मतदारसंघान हाडिल्ले ते प्रकल्प सोपटेन कुशीक दवरले आनी ह्याच मनशाक पक्षान तिकेट दिल्या। देखून हांवें म्हजें 32 वर्सांचे भाजपा कडेन आशिल्लें नातें सोंपयलां आनी अपक्ष म्हूण वेंचून येवचें ठरयलां। सगळे खडतर वाटेत ज्यो स्मृती हांव तश्यो विसरूं शकना, पूण त्याच बरोबर म्हाका मतदारसंघा खातीर जे प्रोजेक्ट्स हांवें घेतलेले, खास करून मुख्यमंत्री आसतना, आनी जेचेर पूर्ण फाटलीं 5 वर्सां पूर्ण दुर्लक्ष केलें ह्या मनशान, त्याच मनशाक परत तिकीट दिवप पक्षान, म्हणजे आनीक फुडल्या 5 वर्सां खातीर ते प्रोजेक्ट उडोवप। म्हाका ते प्रोजेक्ट ह्या भागांतल्या तरणाट्यां खातीर नोकऱ्यो दिवपा खातीर इलेक्ट्रॉनीक सिटी जाय। इलेक्ट्रॉनीक सिटी ही खंयच्या आदल्या सरकारान सँक्शन करून दवरूंक नासली, ते म्हज्याच तकलेंतले। हांगा इवन दुसरे हॉस्पिटलाची जी आसा, म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर फॉर गोवा मेडिकल कॉलेज, ताची 52 कोटीची इमारत ही म्हज्याच तकलेंतली। म्हणजे म्हजे प्रोजेक्ट, उदकाचो प्रोजेक्ट आसा होय म्हजोच प्रोजेक्ट। आनी म्हाका वायट दिसता गेल्या 5 वर्सांत म्हजें सरकार आसून ह्या आमदारान एक कुस्कूटभर फुडें व्हरूंक ना। आनी वेल्यान हांव उलोवंक नासलो, 5 वर्सां उलोवंक नासलो, म्हटलें की चल इलेक्शन हें जाल्या नंतर मागीर पळयतलो म्हणून। पूण परत जर पार्टी ताकाच तिकेट दिता जाल्यार म्हज्या काळजाचेर म्हाका फातर दवरून हो निर्णय घेणें भाग पडलें। ह्या प्रोजेक्ट दवरता फाटीं, जाणीवपूर्वक दवरता, दुर्लक्ष करता। ह्या प्रोजेक्टा खातीर उदकाचो प्रोजेक्ट, अरे हांगा महिला तळटळटात, घागर मोर्चे काडटात, जाल्यार हो टँकरान धाडटा म्हणटा पाणी, टँकरान धाडटा। ही भाशा जी आसा ही अत्यंत आक्षेपार्ह आसा। आनी म्हणून म्हाका जालें ना 32 वर्सांचे म्हजे पार्टी कडले नातें, जें दृढ नातें जाल्लें, तें नातें हांव तोडपाक निमणो तयार जालो। आनी येन केन प्रकारे जनता जर सिरियस आसा, जनतेन 2017 एक हांगा इतिहास घडयलो, मुख्यमंत्र्याक घडयलो, हांवूच तो मुख्यमंत्री। तीच जनतेची तयारी आज दिसता की इंडिपेंडंट जो आज पर्यंत मांद्रे मतदारसंघात निवडून येवंक ना, ताका निवडून दिवपाची तयारी तीच जनता करता। आनी 2022 दुसरो इतिहास बरोवपाचे जर जनतेन ठरयला जाल्यार हांवें भितर सहभागी जावंक जाय अशें म्हाका दिसता। सगळी कडेन वता आनी सगळी कडेन मोठ्या प्रमाणार प्रतिसाद मेळटा। तुम्ही ह्या इलेक्शनाक रावतले, उबे रावतले, खंयच्या टिकेटाचेर रावतले? इंडिपेंडंट असल्यामुळे कोणाक मत घालपाक बरें दिसता। म्हणजे पार्टी तुमचे कडेन सिम्बॉल नासतलो? सिम्बॉल नासलो म्हणजे इंडिपेंडंटाचो सिम्बॉल हो निमणो मेळटा न्ही। सिम्बॉल मेळ्ळ्या नंतर म्हाका थोडेच दीस मेळटले। पण तो सिम्बॉल लोकां पर्यंत पावोवपाक तुमचे कडेन दीस आसा काय? हय, दीस आसा, दीस कमी आसा, पूण इट वील बी चॅलेंज। आय हॅव टू प्लॅन फॉर दॅट। हांव प्लॅन करतलो। दुसरे पार्टीज म्हाका ऑफर करतात, पूण म्हाका दुसऱ्या पार्टींनी वचपाचें ना, कारण एक निर्णय घेतलो पार्टी सोडपाची आनी लगेच कार्यकर्त्याच्या आग्रहा खातीर हांवें सोडले आनी इंडिपेंडंट रावपाचो निर्णय हांव घेवपाचे अखेर पर्यंत पावला। आनी लगेच परत दुसऱ्या पार्टीन वचप, म्हाका बाकीच्या पार्टी कडल्यानूय ऑफरी आसात, पूण हांव पक्ष बदलूं असो म्हजेर शिक्को मारून घेवपाचो ना। कोरोनाच्या फाटभुंयेर वेंचणूक आयोगान रॅली आनी रोड शोचेर 31 जानेरा मेरेन बंदी घातल्या। जाल्यार राजकीय पक्ष तशेंच उमेदवारांक 28 जानेरा उपरांत सभा घेवं येता। पूण सभा ह्यो उक्त्या सुवातेर फक्त 500 जाणांच्या हजेरीत घेवची पडटली। दारादारांनी भोंवपी लोकांची संख्या 5 वेल्यान 10 व्हेल्या। व्हिडिओ व्हॅन फकत नेमिल्ल्या जाग्यार कोविडाच्या नेमाक पाळो दीत उक्त्या सुवातेर दवरपाक मेळटली। गोवा 365 खातीर माद्रेच्यान संदीप कामुलकार।